Konkani thriller film Mopadar is all set to entertain the audience. The film is a murder mystery. The theatre comedy king John De Silva plays a different kind of role in the film. Director of the film Mahesh Rane gave more details about this. The film is produced by Suresh Sirani. The premiere of this movie will be held on the 22nd of August at Pi Theatrist Hall in Margao, and on Sunday the movie will be screened at ESG in Panaji at 3:30 in the evening. आता तिथे हात उभारून गेले तर तुझंच गावचं मनीस नाका म्हणून तिच्या कानांवर झाल्यावर त्याला ती नाका शेवट करतात तसंच हाव बाटकरा नाका शेवट करतो तुका तेच नाही बाका काय खबर ना जायत वर्सां आदी तितली प्रमाणात कोंकणी फिल्माक कोण कांय नासलेलो आतां कोंकणी फिल्म येवपाक लागले फिल्म येयली म्हूण जायना ती लोकांक चोवपाकूय जाय आनी हालीं तेंपानी लोक चोवपाक लागला. हे फिल्मा नांव मोपा डायरी. प्रोड्युसर PP सिनारी एंड सन्स, डायरेक्टर महेश राणे. हो एक पयले फावटी कोंकणी हितूंतल्यान एक थ्रिलर. सो सगळे गोंयकार भाव भयणांनी थिएटरान वचोन हें फिल्म चोयचें आनी हेजो प्रिमियर शो ऑन 22 August 7:30 PM मारगांव पाय थिएट्रीस हॉलान. सो प्रिमियर शोकूय चड प्रमाणान लोकांनी येवचें. सो इट इज अबाउट आतां हांव कांय डिस्क्लोज करिना बट हो कितें सोशल इश्यू घेवन केल्लें फिल्म ना. इट्स अ प्युअरली एंटरटेनिंग थ्रिलर आनी इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. आनी फर्स्ट टायम हांव मातशें जॉन इज एक्टींग अवे फ्रॉम हीज जी ताची एक इमेज आहा कॉमेडी किंग एम्परर ऑफ द थिएटर. He is first time going away from little bit from his own image, and he is trying to do something experiment in this particular film. Our video journalist Sham Chari from Panaji.